उनका लास्ट डेट दिया था ना रे सब लोग। नहीं वो बंद करिए लास्ट डेट दिया था ना। अनिकेत अरे सर मैं धंधा नहीं कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ आप बाबा तू म्हाका सांगता मुखार हाड ऐक रे तू हाड रे कोणाक हाडतो पिक्चर आहे पिक्चर फैजल कोण हाड मुखार ताका विचार की ताका सांगू ना म्हणून कोण सांगू ना See, that is what I'm telling. Every people knows here. Listen, every people knows here that the last date was 5th. On 5th. And we have informed them. Yesterday, all my staff went and told them, this is the last day, you pack up your all the things. None of the person has listened to. कोणाच शॉपा ना सगळे शॉपा ती आता सगळी हांगाची ती आता सगळी लोकल अलाउड कोण ना सगळे हांगाचेच ते खाजे ते आता काय करताले सगळे तेही पण कोण खंयचे यो आता माझ्या वांगडा यो खंयचे उक्ते आसा ते म्हाकाय दाखया माझ्या वांगडा यो तू माझ्या वांगडाच यो कोणाक मारू ना तू सांगता पळय आमी हांगा मारूंक कोणाक हांगा आमी येवना तुका जिवाक दिसता न्हू तू आमच्या बरोबर राव मरे आनी काम कर तू सकाळच्यान कितल्यांक येला तू कितल्यांक येला हांगा तुम्ही कितल्यांक येला आमी कितल्यांक फ्रॉम 9 o'clock I'm over here from 9 o'clock neither I had my lunch neither my staff had a lunch but none of these people have listened to me. Now you tell me what I'm supposed to do. I am a human person. आता कसे उरलेले तू आता तू कसे उरलेले ऐकाय तू कसे उरलेले तुका दुखले मुगो आमकां दुखले कोणाक मारताय मारूंक कोणा ना आमी तू ताका मारप म्हणना मारप ताका म्हणना कोणा मारू ना तुका दिसता पळय ते मारप न्हू कळ्ळें जेन्ना आमी करता पळय ते तुमकां दुखता बराबर जे आमी करता पळय तुवें स्टार्टिंगच्या पयलीं आमी कितें केलें तें सो यू डोंट जस्टिफाय अस you are justifying on based on this. Okay. Justifying on the way what you have seen. So you are come with us and help us. Tell them to come with us. तू यो आमच्या वांगडा बरें तुका दिसता बरें तू आमच्या वांगडा यो हे शॉपा बंद ही शॉपा तुका दिसता आमी बंद करूं नाशिल्ली ही सकाळी आमी बंद केली बट हाव दे आर डुईंग अगेन दे आर डुईंग बिजनेस ही शॉपा बंद करूं नाशिल्ली आमी सगळी बंद केली सकाळी ही सकाळी आम्ही बंद केली शॉपा सकाळी आमच्या हातीन बंद केली तुम्ही जे पळयता पळय आता तेजे जस्टिफाय करनाका हे स्वता सकाळी 9 स्टार्ट आसा आमी बंद केल्ली सगळी शॉपा कोण कोणा तुमकां तेंचे तुमी कोणाचे आयकतले आमचे आयकतले काय तेंचे आयकतले फर्स्ट नो द फॅक्ट सकाळच्यान पुलीस कितें काम करता हांगा कोणी एकट्यान येवन आमकां उदक दिलें कोणी एकट्यान येवन आमकां एक स्टाफाक सांगलें उदक दी घे बाबा तूं काम करता आमच्या खातीर उदक पिया ना साहेब तुम्ही इतले त्रास करता आमच्या खातीर आमचे स्टाफ इतले त्रास करता कोणाकूच अलाउड ना हो मेन रोड आमची जी बसी ट्रान्सपोर्ट करता कशी वयता आतां हो मेन रोड इट्स अ नॅशनल हायवे एव्हरी इयर पंचायती परमिशन दिता आम्ही हांगा आमचे पंचायत परमिट ऑफ 5 days वाय पंचायत नॉट काम
किती झाला काही बरें तूं म्हाजें ना मॅडम आयक पंचायतीन 5 तारखे लास्ट डेट दिल्ली लास्ट डेट दिल्ली आयज सकाळी पंचायत कित्याक येवं ना हांगा तेच म्हणटा न्हू आमचें काम हे खाली करपाचें आमचें काम आमी घातलेले शॉपां ही शॉपां आमी घातला तर आमकां सांगून घातला कोणी एक शॉपकारान सांगच्या आमकां पुलिसाक सांगलें आनी आमी शॉपां घातली म्हणून सकाळच्यान 9 o'clock म्हाजो एक स्टाफ हांगा उदकाक सारकें करून सुद्दां एक सुद्दां उदक घेनासतना कोणा कडल्यान हे जे काम करता पळय पंचायतीच्या एकट्या मनशाक खबर ना फोनार उलोवपाक जाता पंचायतीचे मनशाक पळय आतां तुमच्या आनी कितें पंचायती करता आमकां पंचायत इट इज नॉट अबाउट पंचायत इट इज नॉट आय वी डोंट हॅव एनी ग्रजीस अगेन्स्ट पंचायत बट द रिजन इज वी हॅव टोल्ड देम टू क्लोज मनीस हे तोंड आसा पळय म्हाजें आयकय हे तोंड आसा पळय तेकाय व्हॅल्यू आसा तुजें उत्तर हांवें व्हॅल्यू दिवपाक जाय जाल्यार तूं म्हाका रेस्पेक्ट दी जाल्यार हांव तुका रेस्पेक्ट दितलो तुमीच आमकां पळयता तुमी आसतना कोण नाही म्हाजें हेणे कितें सांगलां मारलें कित्याक आयक बाय रिजन पावपाक पळय बाय आयक म्हाजें आयक म्हाजें आयक बाय आमी सकाळच्यान वताच्या कड्यार हे सगळीं शॉपां बंद केल्ली सगळीं शॉपां आमी लिटरली दोनांक येवन वचो पर्यंत थांबले एका शॉपांतल्या एका मनशान म्हाज्या स्टाफाक उदक सुद्दां दिवना इफ एक्च्युअल आमी काम करता पळय आनी आमी एक्सपेक्ट करना आनी आमी एक्सपेक्टूय करना बाय आमी सुद्दां कोणा मनशा कडल्यान एक्सपेक्टूय करना की आमकां कोणी उदक दिवचें म्हणून आमचें काम आमी करता पण आमी मनीस न्हू स्टाफ आसा ते भाव आसा ते म्हाजे मनीसूच न्हू तांकां रगत कातरला रगत कशें आसा ना वाट धरपाक जाता लोकांक कशें दिसता जे पुलीस करता पळय ते सदां रॉंग बोला नहीं हमको ऐसा बोला ना आपने झूठ मत बोलो आप लोगों की वजह से मैं पुलिस के साथ झगड़ा करने चलूं क्योंकि आप लोगों को मारते हो तो आप लोगों ने हमको क्या बोला हमको पुलिस ने कुछ नहीं बोला हमको डायरेक्टली आके मारा ऐसा बोला नहीं ना और आपके लिए वो लोग लड़ रहे हैं तो और आपको उनके साथ आपके साथी किधर गए जो भी थे और ये लोग वही क्या लग रहा था शाना वही क्या लग रहा है मेरा पति ऐसा झूठ मत बोलो देखो आपके साथी थे आप लोगों की वजह से मैं पुलिस के साथ लड़ी क्योंकि आप लोगों को मार रहे थे वो और आप लोगों ने झूठ बोला हम ना सच के साथ देते झूठ के साथ कभी नहीं देते समझ लो सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए आप लोगों को 5 तारीख को बोला था ना लास्ट बोला था ना तो आप लोग के साथी जो भी थे ना वो क्यों झूठ बोल रहे थे कभी झूठ मत बोलो और बोल के साथ में कभी खेलो मत हम लोग सच के साथ देते समझ लो आज सब शॉप बंद है प्राइवेट आगे से दुकान बने उसके आगे से दुकान बने आगे से टोटली से दुकान बने काय